गोंय सरकाराक दर फावट तांचेर टिका करून तांच्यो चुकी दाखोवच्यो पडटा। गोंयच्या सरकाराक गोंयचें कांयच पडिल्लें ना अशें म्हणीत आरजेच्या विरेश बोरकारान गोंय सरकाराचेर तिडक उक्तायली। दिल्लीक वचून मंत्र्याक मेळटात, च्या पिवन बरे बरे फोटो घेतात आनी गोंयांत परत येतात अशा उतरांचे फार विरेश बोरकारान गोंय सरकाराचेर मारल्यात। भाजप सरकार म्हणटा विरोधी पक्ष टिका करतात, विरोधी पक्ष टिका करपाकूच आसा आनी टिका करीत रावतले अशें विरेश बोरकार म्हणटा। सीएम खूब फावट स्टेटमेंट करता की थोडे ऑपोजिशन आसा ते फक्त डिस्ट्रॅक्ट करपाक सोदता, ते आमी कितें करता ते आडोवपाक सोदता जावं कितें। आमी आमचे आयडियाज दिता, आमचे विजन दिता, आमी सांगता तांकां की तुमच्यो खंय चुकी जाता ते। सरकार म्हटल्यार कितें, तुमी प्रोग्रेसीव वेन जे ऑपोजिशनाचे पॉयंट्स आसा ते अंडरस्टँड जावपाक जाय, तुमी विचारपाक जाय। दुसरे कोण तुमकां दिसता जे इंटलेक्च्युअल कोण आसा तेंचे कडेन तुमी विचारपाक जाय, अंडरस्टँड जावपाक जाय बाबा तेजो इफेक्ट आमचेर पडटलो काय ना। आयज तें कांय ना, आयज सरकार म्हणटा आमी करता ते फायनल, आमी करता ते फुडें। आयज पळय ते वचून कितें करता पळय। दिल्ली वचपाचें ते एवरी टायम दिल्ली वयता, तुमकां खबर आसा एवरी टायम दिल्ली वचून परत येता। तेंची टूर कसो जाल्लो आसा, दिल्ली वयता। पयर हो आमचो WRD मिनिस्टर भोपाल गेल्लो, थंय तांकां WRD मिनिस्टराक मेळ्ळो, तो सेंटराचो युनियन मिनिस्टर जो आसा ताका मेळ्ळो। कितें केलें, कांय स्टेटमेंट येयला। आयज सेंटरा कडल्यान एकूच स्टेटमेंट येयना। आतां पळोवपाक जाय की आयज समज वयता, आयचे राती भितर कितें तरी स्टेटमेंट येता काय म्हणून, जो अमित शाक मेळोंक गेला तेजो कितें तरी स्टेटमेंट येता, एक पॉझिटिव्ह स्टेटमेंट येता, काय येवपाचो ना। आमकां सांगलां म्हणटाले ते येवन सांगतले, मात तेंचे कडल्यान कितें स्टेटमेंट येता काय येवपाचो ना। पळोवया पळय कोणा कडेन गेली, आयज ते प्रायम मिनिस्टराक मेळ्ळे, थंय च्या पियेले, बिस्किट्यो खाल्ले आनी परत येयले, अशें जावपाक जायना। कितें करता ते फायनल आसपाक जाय आनी लोकांक ते बेनिफीट मेळपाक जाय, आमच्या म्हादईक तेजो बेनिफीट मेळपाक जाय। आयज ते वयता थंय बिस्किट्यो खाता, च्या पिता, बरे बसता, फोटो काडटा आनी येता। हीच नाटकां चालू आसा आनी आतांय तीच नाटकां चालू आसा। आयज एक्सपर्ट एडवायस तुमचे कडेन कितें आसा, पेपर कितें आसा हें घेवन बसतले आनी ते उलयतले अशें कांय ना। डबल इंजीन सरकार आसून वचून तांकां धांवचें पडटा। आजून पर्यंत तेंच्यांनी जो DPR येयला, जो CWC कोणाचो, BJP सरकाराचो, सो तेंचो आजून पर्यंत तेंचे रिपोर्ट मेळना, तेंचे कडेन आजून कांय DPR रिपोर्ट ना। आनी हे कितें म्हणून गेल्या थंय, तुमी काय पळोवंकूच ना आनी तुमी म्हणटा आमी सुप्रीम कोर्टान घालतले, हांगा घातले थंय घालतले। अरे तुमचे कडेन तो रिपोर्टूच ना आनी कितें म्हणून घालतले। रिपोर्ट आसा नाल्यार दाखया, आउट करा। नाच तुमचे कडेन, नाल्यार तुमी एक तर इलेक्शनाक लागून तुमचो जो प्रचार आसा तो फुडें फुडें व्हरता, लोकांक पानां लायता दोळ्यांक आनी तूं फुडें फुडें व्हरोन इलेक्शन जाय तर तुमी हें करतले। आफ्टर इलेक्शन जाता तें जावं अशें तुमी चिंतून दवरिलां। आमीची म्हादय गेली नाल्यार परवा ना अशेंच चिंतून दवरिलां आनी मागीर म्हणटा ऑपोजिशन टिका करता म्हणून। ऑपोजिशन टिका करपाकूच आसा आनी करतले।